एम्प्लॉयमेंटाचे गजाली करता, विकसीत भारताचे गजाली करता आनी आमच्या गोंयांत प्रमोद सावंत विकसीत गोंयचे गजाली करता. भाशणां बरी दितात, आश्वासनां बरी दितात, सपनां ड्रिम्स व्हडले व्हडले दाखयतात, पूण इन रियलिटी जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमचें नेशन आनी आमचें गोंय हे दोनूय काबार जाल्ले आहा. जेन्ना नरेंद्र मोदी येयल्लो, जेन्ना BJPचो सरकार 2014 येयल्लो, तेन्ना खूब गजाली जाल्ले. तेन्ना मोदी की गॅरंटी हो वर्ड नासलो, बट अनऑफिशियली मोदी की गॅरंटी खूब आसले. भितर काला धन आसलो, स्विस बँकेच्या एकाउंटाचो रिपोर्ट आसलो, ते पयशे आसले, 15 लाख एकाउंटान दिवपाचे गजाली आसले, स्मार्ट सिटी 100 बांदपाचे गजाली आसले, आनी बुलेट ट्रेन आनी कितें कितें हें सगळ्या लोकांनी पळयल्लें आसा की हेतुंतली एकूय गॅरंटी आहा पळय तेंची ती कंप्लीट जाल्ली ना. स्मार्ट सिटीची परिस्थिती गोंयांत आमी पळयतात आनी ताका लागून कितल्याशाच लोकांचो, हजारान लोकांचे बिझनस आयज काबार जाल्लेले आहा, लायव्हलीहूड काबार जाल्लेले आहा, हेल्थूय काबार जाल्लेले आहा आनी लोकांक सगळो त्रास भोगचो पडटा. आतां एम्प्लॉयमेंटाचे जेन्ना गजाली करता तेन्ना व्हडली घोशणा जाता, आमी 2 कोटी जॉब दितले, 10 कोटी जॉब दितले, इतलेच दितले. गोंयानूय आमी आयकता इलेक्शन येतले तेन्ना 50,000 जॉब जातले, टुरिजम सेक्टरान, हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरान 2 लाख जॉब जातले, मोपा येतलो तेन्ना इतले जॉब जातले, आयुश येतले तेन्ना इतले जॉब जातले, आनी फक्त नंबर्स उलयतात आनी भुरग्यांक आमच्या पिशान काडटात आनी आमच्या भुरग्यांक इलेक्शनाक यूज करतात. आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक आश्वासनां दिवन तांकां इलेक्शनाक ही BJP यूज करता. जेन्ना हो रिपोर्ट येयलो तेन्ना हो सरकार एक्चुली एक्सपोज जालो. जे स्कील डेव्हलपमेंटाचे गजाली करताले, जे सांगताले की आमी भुरग्यांक जॉबाक लागून तयार करता म्हणून, जाल्यार आमी जर पळयत जाल्यार 83% त्या अनएम्प्लॉयमेंट जे आसा भितरले 83% आसा हे यूथ आसा आनी 65% आसा हे एज्युकेटेड यूथ आसा, म्हणजे जेंच्यांनी शिक्षण घेतलां पूण ते बेकार आसा. आनी हो इतलो कंपायल्ड डेटा आसा आनी हो असो डेटा न्हू की काडलो रोखडोच करून धाडलो आनी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचो RGचो ना दुसऱ्या खंयच्या ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीचो डेटा न्हू. हो डेटा जर पळयत जाल्यार भारत देशाची आमची रियलिटी कितें ती कळटा आनी गोंयांत जे डबल इंजिनाचे गजाली करता तेची रियलिटी कळटा. आनी हें चिंतपा सारकें कांय ना, कित्याक गोंयांत जर आमी पळयत जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट आसा हो सगळ्यांक खबर आहा. ताका लागून जर 15-20 जर पोस्ट येयले, ते MTS पासून येयले जाल्यार हजारांनी भुरगीं लायनींग आसतात. खंयच्याय कंपनीन जर जॉब येयले जाल्यार कितलेशेच भुरगे थंय लायनींग रावतात, कितलेशे भुरगे एप्लाय करतात. आयज शिक्षणाक व्हॅल्यू ना. हो जर रिपोर्ट जर फूल रिपोर्ट जर पळयत भितर इतले गजाली आसा, म्हणजे भितर कमी पेमेंटाचे गजाली उलयल्ले आहा, वेजिसांचे गजाली उलयल्ले आहा, लेबर फोर्साचे गजाली उलयल्ले आहा. मागीर एग्रीकल्चर, आतां जे एग्रीकल्चर सोडून दुसरे कडेन गेल्ले ते एग्रीकल्चरान जेन्ना कोवीड टायमाचेर परत येयले, ते परत येयले आसतना सुद्दां तेंचो एग्रीकल्चरान जसो इनकम जायना तें भितर दाखयल्लें आहा. तो डेटा खूब कंपायल्ड आसा, खूब ऑलमोस्ट 300 पानांचो रिपोर्ट आहा. तो जर पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या सरकार टोटल एक्चुली एक्सपोज जाल्लो आहा. म्हणजे जे भोबके नरेंद्र मोदी आनी तेचो सरकार दिता आनी जे पिक्चर आमकां दाखयतात हे टोटल एक्सपोज जाल्लेलें आहा. आतां तुमकां एक व्हिडियो आमी दाखयता. आमी जर आतां गोंयचे पळोवपाक गेले जाल्यार 25 वर्सां आसलेलो खासदार श्रीपाद नायक जो आपल्या परफॉर्मन्साचे गजाली करता, जो आपूण लोकांक आपले न्याय दिला म्हणून तो सांगता. हांव मागता सगळ्यां कडेन की हो एक 5 मिनटाचो व्हिडियो आसा, हो मुद्दम पळोवचो, कित्याक आमची शॉर्ट टर्म मेमरी आसता आनी ह्या शॉर्ट टर्म मेमरीचोच फायदो हे पॉलिटिकल पार्टीज जे आसा, नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज ना जे पॉलिटिकल पार्टीन गोंयकारांक फटोवंक जाय तो तेचो फायदो घेता. हो व्हिडियो आमी फाटल्यान प्ले करता. तितून श्रीपाद नायक कितें म्हणटा, आनी हो व्हिडियो आसा जून 2023चो, जून 2023चो व्हिडियो आसा आनी तितून तो कितें म्हणटा हें मुद्दाम तुमी आयकचें. केंद्र सरकारची खूप कार्यालयां कार्यरत असतात. नोकर भरती खातीर
जायराती छापल्या वतात. गोंयचे तरुण भाऊ भयणी नोकरीच्या आशेन आपल्याक काम मेळचें म्हणून अर्ज करतात, इंटरव्यू दितात. पण बारीक जर आमी पळोवंक गेले तर तांकां काम मेळना ही वस्तुस्थिती आसा. हाची कारणां वेगळीं आसात. हांगा जे हायर लेवलाचेर जे ऑफिसर आसात ते खास करून आपल्या मर्जीतल्या आपल्या लागींच्या लोकांक मागीर ते गोंय भायले आसुनी तांकां प्राधान्य दितात अशें गोंयकार तरुणांचें मत आसा. सादारण काही डिपार्टमेंट आसात. हांगा गोवा शिपयार्ड आसतले, पोस्ट आनी टेलिग्राफ डिपार्टमेंट आसतले, मागीर मोपा एअरपोर्ट जाता. त्याच बरोबर वेगवेगळ्या मिनिस्ट्रीची ऑफिसां हांगा आसात. काही दिसा पयलीं आमकां पळोवंक मेळ्ळें का पोस्ट खात्याचे, पोस्ट आनी टेलिग्राफ खात्याचे उदाहरण जर घेतलें जाल्यार हांगा काही वर्सां पयलीं जवळ जवळ 10 ते 12 वर्सां काही लोकल भुरगे हे ब्रँच पोस्ट मास्टर म्हणून काम करताले. ते अवघ्याचे 5,000, 4,000 ते 6,000 पगारान कामाक आशिल्ले. तांकां आशे दिल्ली तुमी काम भरपूर करात, तुमकां आमी नंतर फिक्स करतले अशें आश्वासन त्या तांच्या इन्चार्जान दिल्लें. पण काही एक वर्साच्या पयलीं आमी जेन्ना पळयलें एक इंटरव्यू म्हणून आपयले आनी इंटरव्यूक हे सगळे जे एलिजिबल आहा ते सगळे बसले, परंतु तातूंतल्यान कोणाचीच गोंयकाराची कोणाचीच निवड जाली ना. सगळे जे आसात त्या महाराष्ट्र सर्कल आनी गोवा जे सर्कल आसा तातूंतल्यान सगळे भायल्या हातूंतल्यान येवन तांकां नोकऱ्यो दिल्यो गेल्यो. हो खरोखरच गोंयच्या तरुणांचेर अन्याय आनी ह्या संदर्भात आमी तक्रारी केली, पण तक्रारीचेर अजून हें घेवना. आमी ते लावन धरतले. त्याच बरोबर गोवा शिपयार्ड अशे तरेची काही आसा ते खूब कामाची गरज आसा. हांगा स्किल्ड गोंयान लेबर आसा. आमचें म्हणणें अशें आसा की गोंयांत पयलीं तुमी हें सोदात. गोंयांत ना जाल्यार तुमी भायले घेतले सोदूंक शकतात. गोंयांत स्किल्ड सगळे आसतना किंवा सादे सादे जे लेबर हे आसा ते भायले हाडपाची गरज ना. हो गोंयच्या भुमीचेरय हो भार आसा. भायले लोक हांगा येवप मागीर तांकां घर जाय, तांकां उदक जाय, तांकां लायट जाय, हें सगळें डबल जाता. आनी त्यामुळे गोंयकारांक सगळेच बाबतींत मार सुचचो पडटा. आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी काही उदाहरणां सांगता की आतां गोंयचे यूथ जागे जाल्ले आसात. तांकां ह्या गोष्टीची झळक दिसता. तांकां ही गोश्ट आसात कितें चलता तें पळयता आनी हाज्या फुडें अश्यो ज्यो गोश्टी आसात त्या गोश्टीक थारो मेळची ना. उदाहरणार्थ आमी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद हांगा हाडलें आनी आमी तातूंत त्या एग्रीमेंटाकच घातलें की जवळ जवळ 80% नोकऱ्यो ह्या गोंयच्या भुरग्यांक दिवंक जाय. आणि आमी ते करतले खंयच्या पद्दतीन आमी ते करून घेतले. बाकीच्या सगळ्या मिनिस्ट्रीची जी कार्यालयां आसात तांकां हांव सुचोवंक सोदतां. आतां पर्यंत तुमी केलें तें खूब जालें. हाज्या नंतर गोंयच्या लोकांक प्राधान्य दिवप हें तुमकां तुमचें कर्तव्य आसा. आनी हें जर कर्तव्याची बजावणी तुमी केली ना जाल्यार खरोखरूच म्हाका दिसता हें तुमकां हेच्या फुडें खंय तरी म्हारग पडटलें आनी गोंयचो तरुण उठून कितें जातलें तें आमी सांगूंक नकळो. आनी ताका लागून सगळ्यांक हांव शिटकावणी दितां की हांगसर जे काम करपी स्किल जे आसात, अनस्किल्ड आसा, स्किल्ड आसा ते गोंयकारांक प्रायोरिटी दिवन तुमच्या आस्थापनां तुमकां घेवचें पडटलें. आनीक हांगसरल्या जे बेरोजगारी आहा ती अशाच पद्दतीन कमी जावंक शकता. हाज्या फाटीं कितें जालें तें जालें, परंतु हाज्या फुडें ह्या सगळ्या आस्थापनांनी लक्षांत दवरूंक जाय की हांगसरलो जो काही हे आसा कोटा जो आसा तो एक वेगळो कोटा दिवन गोंयकारांकच ती नोकरी मेळची. कारण सगळ्या राज्यांक सगळे गोंयकारांक दिया अशें म्हणना. त्या खंय तर महाराष्ट्राचो कोटा आसलो तो महाराष्ट्राक द्या, बाकी सगळ्या राज्यांत थंय प्रायोरिटी दिवची अशें एक सगळ्यांचें मत आसा. आनी हें तुमच्या लक्षांत हाडपा दिवपा लागून आज म्हाका ही गोश्ट दवरचें पडटा. म्हाका सांगन दिसता की ज्यो ज्यो काही नोकऱ्यो हाज्या फुडें ज्यो उत्पन्न जातल्यो मेळटल्यो त्यो ह्या गोंयच्या तरुण तरुणीचो विचार तुमकां करचो पडटलो. आनी हें जर केलें ना जाल्यार
तरुण पिढी जी आसा ती फाल्यां जर खंय तरी तांणी मनाक हाडलें जाल्यार ते सगळ्यांकच म्हारग पडपाचें अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे सगळ्यांक हांव विनंती वजा हांव सगळ्यांक मागणी करतां, हात जोडून विनंती करतां की अशा पद्दतीचे प्रयत्न जसे पोस्ट खात्यान जसे हे केला तसे प्रयत्न फुडें जावचे न्ही. गोवा शिपयार्डाके गेले फावटी तेजे एमडीक हे सगळें सांगिल्लें आसा की हाज्या नंतर जे कितें आसा कमीत कमी काल पयर एक लिस्ट जालें, गोवा शिपयार्डाचें लिस्ट भायर येयलें आनी इनकॉम्पिटन्स आनी ह्या सरकाराचे डबल इंजिनाचे गोंयकाराचेर जाता तो इनजस्टीस तेणे आपल्या तोंडान एक्सपोज केल्लो. हो 2022चो व्हिडियो तेणे कित्याक काडलेलो, कसलो तो प्रेशर हाडपाक सोदतालो नाल्यार कसले कोणा कडेन सेटींग करपाक सोदतालो हें आमकां खबर ना. बट 2022 जाल्या उपरांत कितलेशे जॉब गोवा शिपयार्डान येयले, कितलेशे नोकऱ्यो थंय जनरेट जाले, पूण आमच्या गोंयकारांक कितले नोकऱ्यो दिले हें अजून मेरेन लिस्ट ह्या सरकारान आउट केल्ली ना. आतां जेन्ना आमी पळयता की गोवा शिपयार्ड जेन्ना पर्रीकर डिफेन्स मिनिस्टर आसलो, डिफेन्स मिनिस्ट्रीच्या अंडर ते येता, तेन्ना पर्रीकरान सांगलेलें की आपूण कितल्याशा कोटींचो धंदो बिझनस आसा तो गोवा शिपयार्डाक दितलो आनी ताका लागून गोंयांत कितलेशे हजारांनी नोकऱ्यो जनरेट जातले म्हणून. हजारांनी नोकऱ्यो जनरेट जाले पूण ते गोंयकारांक वचोंक ना. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट तो जॉब गोवा शिपयार्डाचो तितून सॅलरी बरी आसता, भितर पॅकेजूय बरी आसता, जाल्यार हे नोकऱ्यो आमच्या गोंयकारांक बीजेपी सरकार कित्याक दिवपाक सोदिना. आयज महाराष्ट्रान गेले तेंचो सरकार तेंच्या शिपयार्डान तेंच्या भुरग्यांक जॉब दिता, मराठी कंपल्सरी आहा थंय. कोचीन गेले कोचीन तांकां मेळटा, प्रत्येक जाग्याचेर जी शिपयार्ड आहा तितून तांकां ते नोकऱ्यो मेळटा. आमचे गोवा शिपयार्ड हे 1957 म्हणजे गोंय लिबरेट जावच्या पयलीं स्थापन जाल्ले जेन्ना पोर्तुगीज आसले तेन्ना. मागीर भारत सरकार येयलो, भारत सरकारान ते आपल्या हातीन घेतले, आमकां नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगले, पूण आमकां ते नोकऱ्यो केन्नाच मेळोंक ना. श्रीपाद नायकान आनी एक स्टेटमेंट केले भितर की हांव मिनिस्टरांक सांगपाक सोदता, दुसऱ्या मिनिस्टरांक, तेणी आपल्या आयुश हॉस्पिटलात तेजेर येता हांव, पूण तेणी म्हटलें की दुसऱ्या मिनिस्टरांक सांगपाक सोदता की तेंच्यांनी हे नोकरे गोंयकारांक मेळचे म्हणून प्रयत्न करचो, आनी जर ते मेळोंक ना जाल्यार हेचो परिणाम वायट जातलो आनी कितें जातलें तें तेकाय खबर ना. हें सरकाराक बीजेपी सरकाराक म्हारग पडटलें अशें हे श्रीपाद नायकान तेन्ना सांगलेलें. आतां 2022 जेन्ना श्रीपाद नायकान हो व्हिडियो काडलो तेन्ना तेका 23 वर्सां जाल्लीं. एज अ खासदार तेका 23 वर्सां जालीं. ह्या 23 वर्सांत श्रीपाद नायकान गोवा शिपयार्डाच्या नोकऱ्यांक लागून कितले फावट पार्लिमेंटान तो उलयला, कितले फावट पार्लिमेंटान तो आमच्या नोकऱ्यांक लागून झगडला, कितले फावट तेणी हेका लागून प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतला नॅशनल लेवलाचेर, आनी बीजेपी सरकाराक धारेर धरला गोंयच्या लोकांक लागून हे श्रीपाद नायकान दाखोवचें. हो श्रीपाद नायक फुडलो हें कर, ह्या श्रीपाद नायकान तो सांगता की दुसऱ्या मिनिस्टरांक तो सांगता, म्हणजे आपूण आयुश मिनिस्टराचे आसतना तो दुसऱ्या मिनिस्टरांक सांगता की तेंच्यांनी ते करचें म्हणून. जाल्यार तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता 2019 मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेन्स हो श्रीपाद नायक आसलो. 2 वर्सां तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेन्स आसलो, जाल्यार ह्या 2 वर्सांक ह्या श्रीपाद नायकान हे नोकरे गोंयकारांक दिवपाक लागून कायदो कित्याक हाडूंक ना. जेन्ना तूं मिनिस्टर आसलो तेन्ना तूं मौनी बाबा कसो रावलो थंय, तेन्ना तूं सेल्फीश द फॅमिली मॅन कसो तूं थंय ओग्गी रावलो. आनी जेन्ना बोवाळ जालो, जेन्ना आर्जीन वचोन गोवा शिपयार्डान बोवाळ घातलो, जेन्ना आमी थंय मेमोरेंडम दिले, आमी जेन्ना ते तेंच्या मॅनेजमेंटाक मेळ्ळे, आमी प्रेशर हाडलो, आमी जेन्ना एक्सपोज केले, आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतले, तेन्ना तुवें हें स्टेटमेंट भायर काडलें. जेन्ना तूं स्टेट मिनिस्टर आसलो फॉर डिफेन्स तेन्ना तुज्या तोंडांच्यान जाप येवंक ना, तेन्ना तूं हांगा गोवा शिपयार्डान वचोन आमच्या भुरग्यांक लागून तुवें नोकरे मागोवंक ना, तुवें तेन्ना आमच्या भुरग्यांक लागून थंय नोकरे दिवपाचे म्हणून कायदो करूंक ना. जाल्यार 2022 तुका कसलो रायट येयलो हें तूं उलोवपाक? म्हणजे तुमी फक्त लोकांक पिशान काडटात. आतां सुद्दां ज्यो नोकऱ्यो येयला, आमी लेटर दिवन तेंच्यांनी कोंकणी लँग्वेज घातला,
बट त्याच्या वांगडा तेंच्यांनी मराठीय घातला. आतां जेन्ना कोंकणी / मराठी येता तेन्ना हे फूल जॉब जे मराठी स्पिकींग बाकीचे स्टेट्स आसा लायक महाराष्ट्र आसा मागीर कर्नाटकानूय उलयतात जाल्यार त्या स्टेटींतल्या भुरग्यांक हे जॉब ओपन जाता. आयज तेलंगणानूय कितल्याशाच जाग्यांचेर मराठी उलयतात. आयज आंध्र प्रदेशाकूय कितल्याशाच जाग्यांनी मराठी उलयतात. तांकां मराठी कळटा. सो हांगा कोंकणी / तुमी मराठी मारता पळय हेच्या वयल्यान आमकां कळटा की ह्या बीजेपीच्या गव्हर्मेंटाक ह्या डबल इंजिनाक हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक म्हणजे जो आयज मोदी गव्हर्मेंट करता पळय हें गोवा शिपयार्ड मोदी गव्हर्मेंटाक मेळटा. जाल्यार ह्या मोदीची गॅरंटीन गोवा शिपयार्डान आमकां जॉब दिवचे म्हणून गेल्या 10 वर्सान एकूय गॅरंटी कित्याक येवंक ना, एकूय कायदो कित्याक येवंक ना. आनी हो श्रीपाद नायक स्टेट मिनिस्टर आसतना फॉर डिफेन्स तेणें हो कायदो कित्याक करूंक ना आनी आमच्या गोंयकारांचेर इनजस्टीस कित्याक केलो. आनी तो सांगता की आमी ओगी रावचे ना, आपुणूय ओगी रावचो ना. 2022 आतां 2 जुनान 2 वर्सां जातलीं, ऑलमोस्ट 1.5 वर्स जावन कंप्लीट जालें. जाल्यार श्रीपाद नायकान हे जॉब नोकरी आमकां मेळचे म्हणून कितें केलां आनी कितले पोस्ट आउट जाले, कितले रिक्रुटमेंट जाले, भितर गोंयकार कितले आसले हे श्रीपाद नायकान डेटा आउट करचो. ताका 22 वर्सां लागलीं तोंड उगडपाक गोवा शिपयार्डान जॉब जाय म्हणून. आनी हो श्रीपाद नायक सांगता की आपूण आयुश मिनिस्ट्रीन 80% जॉब दिवपाचे म्हणून आमी थंय ठराव घेतलेलो आसा. हांव श्रीपाद नायका कडेन हेंय मागता की आयुश हॉस्पिटलान जे पेडणे जाला, धारगळे जाला, लोकांची जागा एक्वायर करून जाला, शेतकारांचे लायव्हलीहूड काबार करून जाला, लोकांचे अस्तित्व काबार करून जे तुमी आयुश हॉस्पिटल थंय उबें केल्यात पळय त्या आयुश हॉस्पिटलान 80% नोकऱ्यो तुवें गोंयकारांक दिला, नॉट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस. आमी जाणा आयज थंय जागे गेल्ले लोकांच्या भुरग्यांक तुमी थंय कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक दवरल्यात. थोड्यांक जागे गेला ते लोकांच्या भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक दवरला. श्रीपाद नायकान डेटा आउट करचो. 80% नोकऱ्यो परमनंट कन्फर्म जॉब, रेग्युलर जॉब्स आमच्या गोंयकारांक त्यांनी दिला काय ना हो डेटा आयुश हॉस्पिटलाचो श्रीपाद नायकान आउट करचो. तुजी ती मिनिस्ट्री आनी तुवें सांगला की आमी कायदो केला म्हणून, जाल्यार तो कायद्याचें पालन जाला काय ना, तेजे रिजर्वेशन आसलें आमकां तेजें पालन जाला काय ना हे लोकांक श्रीपाद नायकान येता त्या मिटिंगेक तेणी सांगचें. जर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची जर ताकद ना जाल्यार येता ते जे तूं मिटिंगेक भोंवता, बारीक बारीक जे मिटिंगे करता लोकांक भोपके दिवपाक, तेन्ना तुवें हें प्रेजेंटेशन करचो, हो डेटा आउट करचो. आनी बीजेपीचे जे स्पोक्स पर्सन आसात जे विकसीत भारत विकसीत गोंयचो नारा घेवन मोदीक आनी कमळाक पळय म्हणून सांगता, जाल्यार हे मोदीचे आनी कमळाचे जे आयज हे व्हडले प्रोजेक्ट आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे, गोवा शिपयार्ड जावं नाजाल्यार तो आयुश हॉस्पिटल जावं, हेतून कितले नोकऱ्यो दिला हे तेंच्यांनी डेटा कापासतात आसा ह्या स्पोक्स पर्सना कडेन. जाल्यार व्हडले व्हडले उलयतात ते हे स्पोक्स पर्सन जे गोंयांत पट्टो घालून व्हडली भाशणां करता तेंच्या कडेन चॅलेंज करता की गोंयच्या भुरग्यांक सेंट्रल गव्हर्मेंट कितले जॉब दिला ते आउट करा. ते दीस तुमी कितें तरी लायल्यात मरे प्रोजेक्टर आनी कोणाचे तरी आउट केल्ल्यात, लाया प्रोजेक्टर. ना जायना आमची टीव्ही व्हरा भाड्याक, पयशे दिन काय पयशे बिशे कांय नाका आमकां, ती व्हरा आमी थंय लावन दिता, ह्या टीव्हीचेरूच दाखय, ह्या स्मार्ट टीव्हीचेर दाखय. तुमी लोकांक पिशान काडटात, मोदी की गॅरंटी आनी हांगा जॉब काडटात आनी सगळ्या भायल्या लोकांक तुमी दितात, सगळे सेंट्रल गव्हर्मेंट. मागीर तो उलयलो पोस्ट ऑफिसाचेर. जेन्ना पोस्ट ऑफिसाचो पयलो इश्यू जालो तेन्ना आमी पोस्ट ऑफिसाच्या भुरग्यांक घेवन पोस्ट ऑफिसान गेले. जेन्ना ते टॉप ऑफिसराक जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना तेच्या वांगडा लायव्ह व्हिडियो आसा, तेची उद्धडपणां, तेचो जो एटिट्यूड. आमचो MLA गेल्लो, गोंय राज्याच्या MLA पासून तो शाणपणां सांगतालो. ते जावन मागीर श्रीपाद नायकाक मेळपाक गेलो. विरेश आमचो MLA भुरग्यांक घेवन गेलो. श्रीपादान सांगलें आपूण करता म्हणून आनी करया म्हणून. हे तेणी एडमीट केल्लेलें आहा. आमच्या भुरग्यांक काडून महाराष्ट्राच्या भुरग्यांक घेतलाय, श्रीपाद नायकान एडमीट केला. आर्जीन सांगपाची गरज ना. जाल्यार ते भुरग्यांक महाराष्ट्राच्या भुरग्यांक घेवपाचे कापासतात जेन्ना हांगा डबल इंजीन सरकार आसतना, हांगा BJP सरकार आसतना आनी हांगा हो श्रीपाद नायक मिनिस्टर आसतना ह्या BJPन कशें केलें, ह्या मोदीन कशें केलें. म्हटल्यार ह्या जशें म्हादय कर्नाटकाक दिली तशें आतां आमचे गोंयचे जॉब थंय BJPच्या लोकांक हॅपी करपाक लागून महाराष्ट्रांतले भुरग्यांक आमचे जॉब हे BJP वाले विकता. थंयच्या BJPक हॅपी करपाक आमचे जॉब सेटिंगां करून
बॅगां उखलता काय ना तें आमकां खबर ना, पूण ही सेटिंगां करून ते थंयसर आमचे जॉब काडटात, तांकां ते विकता. तो सांगता 12 वर्सां 13 वर्सां आसलेल्या भुरग्यांक ते काडून उडयले म्हणून. आमी जाणा आमच्या गांवांत पोस्टमॅन येताले, आयज आमच्या गांवांत सोलापूरचे, कोल्हापूरचे आनीक खंयचे सांगलीचे पोस्टमॅन येतात, जांकां वाडो खबर ना, जांकां घरां खबर ना, जांकां नांवां सारकीं खबर ना. कितलेशेच कडेन आमकां कंप्लेन येयल्या की तुका पोस्टान येवन आनी व्हर म्हणून सांगतात ते तुजें लेटर. आनी आमच्या भुरग्यांक जी 13 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर तेंच्यांनी काम केलां आनी तें तो उलयला 4,000 ते 6,000 रुपया सॅलरी, म्हणजे तुमकां लज दिसनासली रे? तुमी डबल इंजीन म्हणटात आनी भुरग्यांक 13 वर्सां तुमी 12,000 ते 4 ते 6,000 रुपयाच्या पगाराक तुमी भुरग्यांक पोस्टाचेर ती लेटरां वाटपाक लायताले. मात तरी लज असली काय ना तुमकां? तुमच्या भुरग्यांनी झेडपी जावपाचें, तुमच्या भुरग्यांनी मामलेदार जावपाचें, तुमच्या घरांतल्या सुनांनी आयुश हॉस्पिटलांत डॉक्टर जावपाचें, आनी बाकीच्या भुरग्यांनी 5 आनी 6 हजारांक काम करपाचें, आनी तांकांय तुमी कामा वयल्यान काडून उडोवपाचें, आनी मागीर असले पचपचीत व्हिडियो काडटा तूं आनी धमक्यो दिता फालतू. पोस्ट ऑफिसाच्या भुरग्यांक जेन्ना आमी गेले तेन्ना श्रीपाद नायकान सांगलेलें आपूण तें करता म्हणून, जाल्यार त्या भुरग्यांचे नोकऱ्यो कशे गेले? सोलापूरचे, कोल्हापूरचे, सांगलीचे भुरगे पोस्टमॅन कशे गोंयांत जाले? तांकां कन्फर्म जॉब कसो मेळ्ळो? ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर ना. हे लक्षांत दवरपाक जाय सगळ्या गोंयकारांनी. ही मोदीची गॅरंटी, हो मोदीचो सरकार आहा, तेणी महाराष्ट्रांतल्या भुरग्यांक हाडून हांगा कन्फर्म केला. आनी आमचे गोंयचे भुरगे जे 4 आनी 6 हजार रुपयांक जे लेटरां वाडटाले तांकां तेंच्यांनी काडून उडयला, आनी हेच तेच्या मिनिस्ट्रान श्रीपाद नायकान एडमीट केला. हेचो मिनींग की हो डबल इंजीन, एक तर तो डबल इंजीन कर्नाटकाक, जेन्ना कर्नाटका BJP आसली तेन्ना म्हादेक लागून तांकां सपोर्ट करतालो, आनी आतां महाराष्ट्रान BJP गव्हर्मेंट आसा म्हणून महाराष्ट्रांतल्या भुरग्यांक काडून हांगा भरता. लास्ट टायमूय आमी दाखयल्लें तुमकां गोंयचे 30 कंपनी, प्रायवेट कंपनीज कशे महाराष्ट्रान वचोन मेळाव्याक जॉयन जाल्ले, जॉब फेअर केल्ले. सो हें जे महाराष्ट्र आनी गोंयचें जे कनेक्शन आहा आनी गोंय काडून महाराष्ट्राक विकपाचें जे BJPचो प्लॅन आसा, आमचें सगळें अस्तित्व महाराष्ट्राक दिवपाचें, हें फक्त डबल आनी ट्रिपल इंजिनाक लागून जाता. हेका लागून ही डबल इंजिनां म्हारग, हेका लागून हे नॅशनल पार्टीज म्हारग आसा. हें जाल्या उपरांत आमी लास्ट टायम लेटर केल्लें, जेन्ना फायनान्स मिनिस्टर तिणी सांगलेलें की बँकेन जे नोकऱ्यो येता हे लोकल लँग्वेज जाणा आसलेल्या मनशाक वचपाक जाय म्हणून. तेंचो व्हडलो कॉन्क्लेव जाल्लो सगळ्या बँकींग सॅक्टराच्या लोकांक घेवन. व्हडले तेंचे 2 दिसाचो कॉन्क्लेव जाल्लो तेंच्यांनी तेन्ना ठरयल्लें की नोकऱ्यो जे आसा बँकींग सॅक्टराचे ते लोकल लँग्वेज जाणा तेंकांच वचपाक जाय. जाल्यार आयज गोंयच्या बँकेनी लोकल लँग्वेज खबर आसलेले लोक कित्याक ना? हेच्या पयलीं गोंयांत जेन्ना आमी बँकेनी वयताले तेन्ना आमचे गोंयकारूच आमकां दिसताले, गोंयकारूच कोंकणी उलयताले, आमी तेंच्या वांगडा डील करताले. पूण आयज जर पळयत जाल्यार हे नोकऱ्यो काडून तेंच्यांनी भायल्या लोकांक विकलेले आहा. तशेंच आनी एक आसा गोवा नॅचरल गॅस प्रायवेट लिमिटेड म्हणून. ते BPCL आनी गेल गॅसाच्या अंडर येता, जे गॅस पायपलायन घालता. थंयसरूय आमकां कळ्ळां की आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक थंय कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरतात, आमच्या गोंयकारांचे हक्काचे नोकऱ्यो काडून भायल्या लोकांक दितात, आनी हें जाता. आनी गोंयचे भुरगे तेचेर विरोध करतना गोंयचे भुरगे आसा ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा ते आमकां कन्फर्म जॉब जाय म्हणून सांगतात, जाल्यार तें गोवा नॅचरल गॅस प्रायवेट लिमिटेड ते एक सर्कुलर काडटा इंटरनल डिपार्टमेंटाचो की कोणेच डिपार्टमेंटाचेर नोकरेक लागून प्रेशर हाडपाचो ना म्हणून. इतलें गोंयांत घडटा जाल्यार हे डबल इंजीन करता कितें? हो प्रमोद सावंत व्हडले जे विकसीत भारत आनी जे गुजरातच्या लॉबीन बरोवन दिल्ली भाशण हांगा वाचता पळय, तो रट्टा मारता पळय, ह्या प्रमोद सावंताक हांव विचारपाक सोदतां की तुजो गव्हर्मेंट, तुज्या मोदीचो गव्हर्मेंट हो आमच्या गोंयकारांचे नोकरे चोरून महाराष्ट्राच्या लोकांक आनी भायल्या लोकांक कित्याक दिता, कशें दिता? आयज आमी तांकां चॅलेंज करता की तेंच्यांनी गोवा शिपयार्डांत गोंयकारांक कितले नोकरे दिले ते तेंच्यांनी आउट करचे. लास्ट टायम तेंच्यांनी एप्रेंटिसशीप म्हणून ITIच्या भुरग्यांक गोवा शिपयार्डांत एक वर्स तांकां एप्रेंटिसशीप करपाक लायली. 5 ते 6 हजार कितें तरी तांकां स्टायफंड मेळटालो, आनी 1 वर्स जालें तशें त्या भुरग्यांक सर्टिफिकेटी दिले आनी धांवडून घातले. ही परिस्थिती आमच्या गोंयच्या भुरग्यांची. म्हणजे ह्या BJPच्या सरकाराक आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी फक्त एप्रेंटीस केल्ली जाय,
एप्रेंटिसशीप केल्ली जाय आनी कन्फर्म जॉब आसा ते सगळे भायल्या लोकांक विकलेले जाय. लास्ट टायम जेन्ना एक तुमकां स्कॅम सांगता हे गोवोरमेंटाचो, जेन्ना लास्ट टायम एप्रेंटिसशीप स्कीम जेन्ना लॉन्च जाली तेन्ना हजारांनी भुरग्यांक एप्रेंटीस म्हणून लायले आनी त्या वाटेन सगळे फार्मास्युटिकलान मेगा भरती जाली, सगळे कन्फर्म जॉब जाले. कोल्हापूरच्यान, सांगलीच्यान, बेळगांवच्यान सगळे कडल्यान गाडयो येवपाक लागले, बसी येवपाक लागले, भुरग्यांक रिक्रूट केले, तांकां कन्फर्म जॉब दिले आनी आमच्या भुरग्यांक एप्रेंटिसशिपान बिजी दवरले. आनी होच खेळ हो बीजेपीचो सरकार आमच्या वांगडा करता. आनी हो श्रीपाद नायक स्पेशली जो आपूण गोंयकारांक जस्टीस दिला म्हणून सांगता, जेणे सगळे गजाली मान्य केला, जो स्टेट मिनिस्टर फॉर डिफेन्स आसतना सुद्दां जो हेल्पलस आसलो आनी आतांय तो हेल्पलस आसा, कित्याक ह्या मनशाची लायकी ना. लोक म्हणटा तो बरो मनीस, आतां बरो मनीस वायट मनीस तेचेर आमी उलयना, पूण इतलें तरी सांगता की ह्या श्रीपाद नायकाची लायकी ना. ते व्हिडियोन तेणी दाखयला, कित्याक ह्या व्हिडियोन एंडाक तो विनंती करता, भीक मागता, तो भीक मागता, रिक्वेस्ट करता तांकां, अरे कमांड कर, गोंय आमचें, जागो आमचो, गोवा शिपयार्ड आमचें, पोस्ट ऑफिस आमचें, तूं कमांड कर, तूं विनंती कसली करता भिकारी गो? ही तुजी लायकी? बीजेपीन टिकेटीकूय लाचारी केली, तुवें थंयसरूय भिकाड्डेपणां केली आनी आतांय तूं भिकाड्डेपणां करता, विनंती करता. हेंच तुवें केलां, फक्त विनंती करता. कसली विनंती करतात तुमी? आनी आतां भाशणां बरी ठोकताय मरे देवळांनी वचून. आतां नोकऱ्यो दिवपाच्यो गजाली करता, जेन्ना दिवपाक जाय तेन्ना विनंती करपाक उरलो मरे तूं. आनी म्हारग पडटलें म्हणटा तो खंय रे म्हारग तें? तुमकां म्हारग ह्या इलेक्शनाक पडटलें. गोंयचे तरणाटे मनान राग दवरून आसात, गोंयचे फॅमिली जेंकां तुमी फुलां मारपाक लायता बायलांक, ती राग धरून आसात. तेंच्या भुरग्यांचे आयज बायलांक फुलां मारपाक लायतात आनी त्या बायलांच्या भुरग्यांचे जॉब काडटात तुमी आनी महाराष्ट्रान काडून विकतात. ती बायलां जी आयज फुलां मारता ती लाचारीन बाबडी आपल्या भुरग्याक नोकरी मेळटली म्हणून फुलां मारता तुमचेर आनी ती तुमी फुलां मारून घेतात. करोडपती इंडस्ट्रियलिस्टाक डॅम्पोक तुमी चलयतात आनी बाबडे आमचे सामान्य वर्गांतले बहुजन समाजांतल्या बायलांक तुमी फुलां मारून तेंच्या कडल्यान जी लायतात आनी घेतात पळय, हें पाप तुमकां खंय ना खंय तरी भोगचें पडटलें. हो जो अत्याचार आसा सामान्य गोंयकाराचेर हो तुमकां भोगचो पडटलो आनी ह्या इलेक्शनाक लोक तुमकां तुमची जागा दाखयतले. देव बरें करूं. एक स्टेटमेंट दिला की द पर्सन हू हॅज नॉट बीन इलेक्टेड सरपंच ऑल्सो, तो म्हाका शांतपणी सांगपाची गरज ना करूं. कशें आसता, आतां जशें जाणटेपण जाता तशें तकलेक हें जाता, विचार दुसरे दुसरे येता. जेन्ना श्रीपाद नायक मिनिस्टर जाता तेन्ना अनपड मनशाचे सुद्दां वोट घेवन जाता. पयलीं शाळा सुद्दां शिकोवंक ना त्या मनशाचे वोट मारता. तो वोट ताका कित्याक मारता की तो वचून जेन्ना भाशण करता देवळांनी आनी दुसऱ्या मिटिंगेक तेन्ना तो एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन पळयना कोणाचें, तो कोणाक ते आश्वासनां दिता नाजाल्यार कोणाक ते आपलो मॅनिफेस्टो दिता. तो प्रत्येक मनशाक तो मॅनिफेस्टो दिता. प्रत्येक मनशाक एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन आसूं नासूं, तो पंच आसूं ना सरपंच आसूं नाल्यार नासूं दी, प्रत्येक मनशाक प्रत्येक वोटराक तो आपलें आश्वासन दिता. आनी तें आश्वासन दिता तेन्ना प्रत्येक मनशाक जेन्ना आमगेरूय बीजेपीचो मॅनिफेस्टो पावलो आसतलो, आमी तेजी भाशणां आयकलां आसतलीं, सो प्रत्येक मनशाक तो पंच आसूं सरपंच आसूं नाजाल्यार वोटर आसूं नाजाल्यार तेका वोटींग सुद्दां नासो, प्रत्येक मनशाक क्वेश्चन करपाक रायट आसा. हें श्रीपाद नायकान विसरचें न्हू. मत जो तकलेर चडला तो जिरोवपाक आर्जी येयल्ली आसा. इतले वर्सां तुमी काँग्रेसी वांगडा खेळटाले, जे सेटिंग चलतालें, आतां हें सेटिंगां तुमची बंद जाल्लेली आसा. आर्जी येयल्ल्या कारणान तुमच्या तकलेक ते चडलेलें आसा, आर्जीचो उजो लागलेलो आसा, तेका लागून असली स्टेटमेंटां हेंच्या कडल्यान येता. So nowadays it said that even if like BJP will decide when Sripad will retire, like he had said that this Lok Sabha election will last. So do you have any comment? पळय कशें आहा, जेन्ना आतां बीजेपी सरकार बीजेपीचे जे पदाधिकारी म्हणटा की आमी डिसायड करतले श्रीपाद नायकान केन्ना रिटायरमेंट घेवपाची, म्हाका दिसना तांकां डिसायड करपाक लोक टायम दितले म्हणून. ह्याच इलेक्शनाक श्रीपाद नायकाची रिटायरमेंट जावपाची आसा आनी मागीर तेका घोड्यार बसोवन नाल्यार आनी खंय बसोन बीजेपीक सुशागाद तेका वचोनी नाजाल्यार खंय तरी गव्हर्नर करूनी.